जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानिल्ल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दिता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. तर हे वेळार हांवें विशय घेवन आयलां एजिकेल 37, 3 and 4. हे वेळार आमी हो देवाचो संदेश आयकुया आनीक हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनीक हे देवाची उतरांची सोजमणी आनी जाणवाय आनी बुद्धी आमी घेवया. तर एजिकेल 37, द व्हॅली ऑफ ड्राय बोन्स. He said to me, Mortal man, can these bones come back to life? I replied, Sovereign Lord, only you can answer that. He said, Prophesy to the bones, tell these dry bones to listen to the word of the Lord. Hallelujah, hallelujah. तर म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी इंग्लिशीन वाचलां, तर हे वेळार आमी कोंकणीन वाचुया. एजिकेलाच्या पुस्तकांतले 37 ओवेसवर 3 आनी 4 वड. ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, हे हाडां जिवी जावंक शकतात काय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणय सर्वेस्परा देवा. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार हो काय बरो संदेश आमकां दिता एजिकेल ह्या पुस्तकांतल्यान 37 ओवेसवर 3 आनी 4 वड. तर हो संदेश जावन आसा असो, ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, ही हाडां जिवी जावंक शकतात काय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणय सर्वेस्परा देवा. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात असो देव आमकां कळीत करता ह्या पुस्तकांतल्यान. तर आमी हें पवित्र पुस्तक वाचूंक आमी चुकल्या, आमी वाचूंक फाटीं उरल्या. तर देव आमकां कळीत करता की आपलें उतर वाचात म्हणून. आनी जेन्ना आमी हें उतर वाचतल्या, हे उतराचेर आमी नियाळ करतल्या, हे उतराची आमी सोजमणी घेतल्या, हें पवित्र पुस्तक म्हणजे कितें त्या वेळार आमकां गमन येतलें. त्या वेळार आमची हाडां, आमची कूड परत नव्यान आमकां जीव येतलो. आतां ह्या सुकलोल्या हाडांची सर्वेस्पर देव आमकां कळीत करता. सुकलेलीं हाडां जी कोण देवाचें उतर तांकां मेळोंक ना आनी मेवल्यार पासून तांणी तें घेवंक ना, तांकां तो उलो मारता. तर म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां एजिकेलाच्या 37 ओवेसवरांत आमकां मेवता. 3 आनी 4 वड काय बरी वड, हो काय बरो संदेश हो देवान आमकां दिल्लो आसा एजिकेलान. खरेंच आमी आमच्या संवसारांत घुस्पल्यात आनीक आमी देवाक फाटीं दवरला. देवाचें उतर आमी घेवंक ना, ना म्हणून आमी देवाच्या उतराक आमी मान आनीक रेस्पेद दिवंक ना. जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमी देवाक उलो मारता. तशें न्हय म्हज्या भाव भयणांदो, दर एक घडयेक, दर एक वेळार आमी देवाक उलो मारूंक जाय. देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय, देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. जरी तर आमी वाचिनात, देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करिना, जाल्यार आमी सुकलोलीं हाडां जावन वेतलीं.
आमच्या कुळीक ती शक्ती आसची ना. आनी जरी तर जेन्ना तूं हें पवित्र पुस्तक देवाचें जिवें उतर तूं वाचता तेन्ना तुका परत जी सुकलेलीं आसा तांकां हाडांक तूं जीव हाडटलो. जेन्ना तूं वाचतलो देवाचें उतर तेन्ना तूं देवाच्या उतरान तुका घोटाय मेवतली शक्ती आनीक तूं बलवंत जातलो. हातूंतल्यान देव आमकां उलो मारता. हे एजिकेलाक हे प्रवाद्याक तो सांगता, मनशाच्या पुता ही हाडां जिवीं जावंक शकतात काय? वय, ही जिवीं जावंक शकतात. जेन्ना आमी उतर आयकतलीं देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतलीं, देवाच्या उतराची सजमणी आमी घेतलीं, जरूर आमी जिवीं जातलीं. आनीक तेन्ना सर्वेस्वर देव ताका परत म्हणटा, एजिकेलाक तांकां संदेश दी. आनीक संदेश दिता आसतना सर्वेस्वर देव ताका सांगता, सुकलोल्या हाडांदो सर्वेस्वराचें उतर आयकात. हांवें कितें निमाणें कितें आसा सर्वेस्वराचें उतर आयकात. तो देव आमकां हांगासर वोड दिता आपलें उतर आयकात म्हणून. तर म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या बाब भयणांतो, काय बरें ही वोड आमकां मेवता. सुकलोल्या हाडांदो सर्वेस्वराचें उतर आयकात. तर जी कोणाक उतर मेवंक ना तांणी हें उतर घेवचें. ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो, देवाच्या उतराची सजमणी घेवची. दर एक एक घडयेक तुमी हें देवाचें उतर वाचचें. आनी देवूच तुमकां उलो मारता हे वेळार. आनीक असो संदेश दी म्हणटा, सुकलोल्या हाडांदो सर्वेस्वराचें उतर आयकात. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांदो, आमकां उतर गरजेचें. हांव सदांच म्हज्या व्हिडियोंत हांव म्हणटा हें जिवें उतर आमकां गरजेचें म्हणून. तर हे वेळार हांव तुमचे लागीं विनंती करतां, जाता जाल्यार तुमी हें पवित्र पुस्तक वाचचें. जे एजिकेल 30 आनी 7 24 वरान तिसरी आनी चवथी वोड तुमी वाचात, ताच्या उतरांचेर नियाळ करात, ताच्या उतरांची सजमणी घेयात आनी देव कितें सांगता ताची तुमी नियाळ करात. आनीक पवित्र हे वेळार पुस्तकांत जें कितें भासायलां, जें कितें बरयलां तें सगळें सच जावन आसा. जेन्ना आमी वाचना, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत हें पवित्र पुस्तक आमच्या लावन घेयनात जिवितांत, तेन्ना आमी सुकलेलीं हाडां जातात. पूण देव आमकां उलो मारता हे एजिकेल प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान. आनी देव असो संदेश दिता, सुकलेल्या हाडांदो सर्वेस्वराचें उतर आयकात. तर हे वेळार जी कोण हें उतर आयकतात तांकां सगल्यांक हे वेळार उलो मारता, हो व्हिडियो जाता तितलो शेअर करात. हें देवाचें उतर परगट जावं दी आनी दुसऱ्याची बदलणी जावं दी. जेन्ना तुमी हें उतर दुसऱ्याक शेअर करतलीं, हें उतर देवाचें तुमी परगट करतलीं, दुसऱ्याचो आत्मो साल्वार जातलो. सो प्रितीच्या भाव भयणांतो, हे वेळार हांव हो म्हजो व्हिडियो हांगासर सोंपयतां. आनीक सगल्यांक परत एक पावट हांव जेजूची